जेजू एक जुदेव, तासो आपोस्तल पेद्रू आनी हेर जुदेव, सांव पावल जुदेव. तर क्रिस्तांव कोण? तांणी सगळ्यांनी मेळून जुदेवां भायर नवो धर्म रचलो म्हण येतगी नीज जावन केदळा अधिकृत जावन क्रिस्ती धर्म जुदेव धर्मांतल्यान मेकळो जालो. म्हाका ज्येश्ठनो कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलाक तुमकां स्वागत. तुम्ही पळोवन आसात फ्रायडे बुलेटिन. हांव जोशी सिद्धगट्टे कार्मेलीत. आदल्या एपिसोडांत जुदेव भाग्यवंतगी म्हूण विचारलें पळोवन आमच्या पैकींतल्या थोड्यांनी थामाशेकरन तूं जुदेव गी म्हूण विचारूंक सुरू केलें. आनी त्याच वेळा म्हाका दोसुल्लें सवाल, हांव जुदेव गी क्रिस्तांव, आनी हाका आज जापी सोदया. जेजू जुदेव, ताचे फाटलावदार जुदेव, ताणें भोंवुल्ले गांव जुदेवांचे मात्र, जेजून शिकोवण दिल्ली जुदेवांक, जेजूक खुर्सार मारुल्लो निकेपिल्लो जुदेवांनी, आनी जीवन जालां म्हणून साक्ष दिल्ली जुदेवांनी. तर जुदेव रितीरिवाज धर्म जेणे रीत सोडनो क्रिस्तांव म्हणली नवी समर्थ उबी जाल्ली केदळा. क्रिस्तांव समर्थ जुदेव धर्माचो आनी एक वांटो गे, वा ती जुदेव धर्मा प्रास वेगळी? पगचनो जेजू जिवंत आसतना जुदेवांक कसो दिसलो? जुदेवांक तो आनी एक जुदेव, मोरयेचो पोतो, राब्बी, टेंपलांतल्या गडिता उपरांत सोशल एक्टिविस्ट, थोड्यांक गूण केल्ले वरवीं तो एक आजापंगार. पूण तोचो मेस्सिया म्हणलें पेद्रू सांगता शिवाय जुदेव न्हय. तशें आसतना जेजूच्या मरणा जिवंतपणा उपरांत सयत जेजूचे फाटलावदार आनी जुदेव मदें तत्वभेद आसलो शिवाय बाकी सकट संगतींनी ते जुदेवच आसले. क्रिस्ताचे फाटलाव करतात म्हणलेंच जुदेव बदलोंक नात. ते जुदेवांच्यो रितीरिवाजी पाळटाले, फेस्तां करताले, जशें आजून पोरन्यासोल्ल्याचे 5 बूक आमी वाचतांव तेच तेय पाळटाले. काजर जातना जुदेव क्रिस्ताच्या फाटलावदाराच्या दुवेक हाडटाले, कित्याक थंय जुदेवपण बिलकुल जिवें आसलें. विचारांत बदलावण शिवाय आचरणांत न्हय. खंयचेय बरें वा वायट सयत पोरण्या सोल्ल्याचेर होंदून आसलें. पूण हें 5 हंतांनी मोडून वेता. कशें तें पळोवया. द फर्स्ट ब्रेक. जुदेव आनी क्रिस्तांव म्हणून 2 वेगवेगळ्यो वाटो जावन विंगड केल्लें पयलें प्रयत्न म्हळ्यार पयलो जेरुसलेम कावन्सील. हे विशीं धर्मतत्वाच्या कृत्य पुस्तकांत अध्याय 15 तो तुमी वाचा, थंयसर तुमकां मेळटा. हाका बिब्लिकल कावन्सील म्हणटात. हातूंत घेतिल्ले 3 निर्धार कसले. पयलो निर्धार, क्रिस्तांवांनी सुन्नत करची गरज ना. आपोस्तल स्पश्ट सांगतात जुदेवांक सुन्नत नासतना बाचाविना, पूण क्रिस्ताच्या फाटलावदारांनी हें मानून घेवची गरज ना. कित्याक साल्वसांव जुदेवांची नियमां पाळिल्ले वरवीं न्हय, जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान घेतले वरवीं आनी पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका वरवीं साल्वसांव मेळटा. दुसरो निर्धार, मुर्तींक भेटयल्लें खाण आमी क्रिस्तांवांनी सेवचें न्हय. हेय जुदेवांचो संप्रदाय मोडुल्ले बरी जाता. कित्याक जुदेव जेरुसलेम टेंपलांत बोकऱ्याची, पाड्याची आनी पारव्याची बली भेटयताले. खंडीत जावन त्यो बलयो फातरांक वा बोंब्यांक ते भेटयनातले, पूण एका निजा देवाक म्हणून ते भेटयताले. हाका विरोध करन आपोस्तल म्हणाले क्रिस्तान एकच फावटी ती बली भेटयले आसता आनीक बलयेची गरज ना. आनी तिसऱ्यान क्रिस्तांवांचे नैतीक जिवीत, म्हणजे आमचे नैतीक जिवीत जेजूचो दोंगरा वयलो प्रसंग हाचेर मुखेल जावन रावता शिवाय मोइजेच्या शिकवणेचेर न्हय. अशें पयले फावटी आमी जुदेव न्हय म्हणलें क्रिस्ताच्या फाटलावदारांक आपोस्तलांनी जागोवंक सुरू केलें. द सेकंड ब्रेक. सामाजीक रितीन क्रिस्ताचे म्हणले मनीस जुदेव न्हय म्हणलें विंगडन हाडिल्लें दुसरें गडीत म्हळ्यार जेरुसलेम टेंपलाची देसवाड. रोमाच्या चक्रवर्तीन जेरुसलेम टेंपल मोडलें आनी तो काळ इस्रायलांत मस्त कठीण काळ. थंयसर तवळ दंगे जाताले. जुदेव वेगवेगळे पंगड बांदून रोमागारांचेर निरंतर जावन उपराडताले. रोमागार ह्या पंगडांक दामून दवरूंक सर्व प्रयत्न करनासले. पूण ह्या मदें क्रिस्ताचे म्हणले
मनीस वा तो पंगड ह्या खंयच्यान आसक्त दाखयनासता जुदेव क्रांतिकारी पंगडांक कसलीय सुकमाव करिनासता वगच रावले आनी हे जुदेवांक कठीण निराशेचें जाल्लें. देखून देवाळ मरतना जुदेवांनी क्रिस्तांवांच्या असाकाराचेर राग येवन तो राग रोमाकारांचेर काडूंक जायनासता क्रिस्तांवांचेर काडलो. हाचे उपरांत क्रिस्ताच्या पाटलावदरा मदें आनी जुदेव मदें सैरीक सुकली म्हळ्यार काजर करून दिवचें वा घेवचें ताणें सोडलें. द थर्ड ब्रेक पयलो शतमानाखेर जावन येताना रोम राज्यांत जुदेव मदें क्रिस्तांव म्हणलो आनी एक पंगड सुरू जाला म्हणून अधिकृत रितीन आनी व्हड मापान जाहीर जावंक कारण जाल्लें एक घडीत आसा. नीरो चक्रवर्ती जावन आसतना रोमांत व्हड मापान उजो पडोवन गांव दिसवाड जाले. नीरोन हें गुद्द काम केल्लें तरी लोकांचें मोन गुणांच्या खातीर ताणें क्रिस्तांव म्हणल्या पंगडांचेर दूर घालें. तोवळ पर्यंत रोमांत लोकांनी ह्या पंगडा विशीं सडीत ध्यान दिवंक नातलें. ह्याच वेळा जेरुसलेम टेंपलाच्या नासा उपरांत जायते क्रिस्तांव पळोवन हेर गांवांक गेल्ले. तांणी गेल्ले कडेन सुवार्ता परगट करून जायते जण क्रिस्तांव जाल्ले आसात. आनी त्याच वेळा सांत पावलाच्या वावरा निमती ग्रेका मदें क्रिस्ताक पातयेवचो लोक व्हड संख्यान सोडलो. देखून जुदेवां प्रास क्रिस्तांव लोक रोमाकारांक राजकी जावन दुस्मान जावंक कारण जाता. कित्याक म्हळ्यार जुदेवांक कशेपणी रोमाकार सांबाळूंक शिकल्यात पूण क्रिस्तांव तांच्या हाता भायर वाडोवंक लागल्यात आनी क्रिस्तांव रोमाच्या नियमांक तांच्या देवाक ताच्या रायाक मान दिवंक तयार नातले. क्रिस्तांव म्हणटाले जेजू आमचो राय आनी ताणें सांगल्लीं तत्वां मात्र आमी पाळटाव आनी ह्या देखून जुदेव क्रिस्ताक पातये नातले देखून रोमाकारांक समासो नातलो. पूण जे कोण क्रिस्ताचेर पात येतात तेच व्हड तांकां समासो जालो आनी क्रिस्ताक रोमाकारांनी लगड काडलो म्हणून क्रिस्तांव म्हणटाले आनी हें सुमार 200 वर्सां चलून सुवेता. द फोर्थ ब्रेक राजकी रितीन अधिकृत जावन जुदेवांतावन क्रिस्तांव विंगड जावंक व्हड एक कारण म्हळ्यार राय कॉन्स्टंटायन. रोमाचो राय तो आवय हेलेना बसो तो क्रिस्तांव जाल्लो. तुमकां इतिहास वाचून कळीत आसा जाल्यार जर एक राय खंयचोय एक धर्म पाळटा जाल्यार ताची परजाई तसो धर्म पाळूंक सुरू करता. कित्याक म्हळ्यार राय असो धर्म पाळलो जाल्यार तांकां थोडे सवलती मेळटात आनी त्या देखून तांचें जिवीत बरें जाता व्हडल्या आशेन परजाई धर्म बदलिता आनी अशेंच रोमांत घडलें. ह्या राया खाल क्रिस्तांव समर्थ रिलिजन ऑफ द स्टेट जाली. देखून क्रिस्तांवांक रायाळ स्वागत मेळटा. राय ताची व्हड रावळ्यारां इगोर्जो करता. मणयारींक राय मर्याद मेळटा. मिसां रायाळ जातात. संगीत गितांनी सजतात. क्रिस्तांवांचीं फेस्तां राष्ट्रभर आचरितात. हाचे वरवीं व्हड मापान जुदेव कोण आनी क्रिस्तांव कोण म्हणून सारकें कळोवंक सुरू जाता. द फिफ्थ ब्रेक हाच्या उपरांत धर्मीक दिश्टीन जुदेव आनी क्रिस्तांवांच्या विंगडनाक आखरेचो खिळो मारलो नायसियाच्या पयल्या कावन्सिलान. ह्या कावन्सिलांत जुदेवां आनी क्रिस्तांवां मदें फरक स्पश्ट करतात. कितें फरक म्हळ्यार जुदेव एका निजा देवाचेर पातयेतात पूण क्रिस्तांव एका निजा देवतें तेग जण म्हूण पातयेतात. जुदेव ही पवित्र त्रित्वेची शिकवण खंडीत बांदिनात. हांगासर वाद सोंपता. हो वाद आनीकी स्पश्ट रितीन समजचे तर देवदूताची कृत्यां अध्याय 15 वाचा. परत मेळया मुखल्या फ्रायडे बुलेटिनांत. मोग आसूं. देव बरें करूं.